जेजूचो पाटलाव कोत्ता म्हणून आमी हांगसर सगळीं जाणां हाजीर आसा आनी भरपूर जाणां हांगसर ह्या मिसान वांटो घेतात. जेजूचो पाटलाव कोत्ता ताका लागून मिसान आमी वांटो घेता. मिसान वांटो घेतलो म्हणटच आमचें जिवीत आतां सकाळीं आयलेली आमी ते भाशेन तें उरोना, तें बदलोंकूच जाय. बदलो ना जाल्यार ताचो परिणाम आमचे जायना जाल्यार आमी आमच्या आपलेपणानूच जियेता. आमी ताका सगळें संपूर्ण आमचें जिवीत संपून दिवंक ना, ताका समर्पूंक ना, ताका भेटोवंक ना. आमी म्हणटा पूण खरेपणी ताका दिलें तर आमचें जिवीत आमचे भितर वाड घडोवंक लागतली. भितर आमचे मदें कितें जाता तें आमी जाणो जावंक जाय. आमच्या चिंतनाची चाल पळय आसा ती एकूच जालेली आसा. ती भितरली चाल आमी ताका समर्पूंक जाय. हे भितरले चालीक लागून आमी त्याच प्रमाणे चिंतता उलयता. ही जेजूची वाट न्हय, ही आमची वाट. ताका लागून आमचो स्वभाव कसलो आसा ती आमी एकामेकाक बरी जाणो जावन आसा. ताका लागून आमी ताका स्विकारता ओ नाकारता, नाजाल्यार आमी ताका मानून घेवचें पडटा. ताका लागून रावया तांचे बरोबर अशें जाता. पूण जेजू सरशी तर आमी खरेपणी येत, ताणें आमकां ह्या भितरल्या पातकाच्या आपल्यापणाच्या संरचनांतली स्ट्रक्चरांतली भायर काडल्या. तो आमकां सुटका दिता, कित्याक हें देंवचाराचें काम, पूण आमी ताका सहकार केलेलो आसा. आमचे विरेत ताच्यान करूंक जायना. आमी ताका भागीदार केलेलो आसा आनी जेजूकूय केलेलो आसा. म्हणटच आमचे भितर मागीर हो गोंधळ घडोवंक लागता. आमी केन्नाय बरी आहा, केन्नाय बरी ना, त्याच वेळार बरी, त्याच वेळार बरी ना, अशें जावंक लागता आमचे मदें. आमचें जिवीत आमी जेजूचे थिरायत तर जाल्यार ताचे भाशेन आमी अदीक आनी अदीक जावंक लागतलें. आनी हें कशें जातलें पळय, सगळें तो आमचे पासत कोत्ता.